येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गोयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाच्या आरोपा उपरांत आपा सयत विरोधकांचेर सरकाराचेर बॉम्ब गुळे. मुख्यमंत्र्याचो मागलो राजिनामो. वास्को पुलिसांचे मदतीन बायना मार्केटांतली 4 दुकानां सील. मुरगांव पालिकेची कारवाय. 4 गाड्यांचेर कारवाय करपा फाटल्यान राजकीय षडयंत्र. दुकानदारांनी घातलो बोवाळ. खाजगी गाडयो सवाय भाड्याक दिवपाच्या प्रकारांनी वाड. रेंट कॅब वाल्यांक जाता त्रास. संबंधिताचेर करात कारवाय, मागला रेंट कॅब संघटनेन. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्ल्या आरोपा उपरांत गोंयच्या राजकीय मळाचेर खवदळ पडला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाक लागून आम आदमी पार्टी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी बाकीच्या सगळ्याच विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याचो राजीनामा मागला. कोरोना काळात जाल्ल्या भ्रष्टाचाराची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन कागाळ केल्ल्यानच आपणाक गोंयांतल्यान काडून उडयल्ल्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिकान म्हणिल्ले. ताच्या ह्या आरोपा उपरांत सगळ्या विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री धरून भाजपाचेर चढाय केल्या. आम आदमी पार्टीन जाल्यार मंगळारा आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन मुख्यमंत्र्याचो राजिनामोच मागलो. आपाचो फुडारी संदेश तेळेकारान रस्त्यार दिवन निदर्शनां करपाचो यत्न केलो, पूण पुलिसांनी ताका आडावन धरलो. उपरांत आपाच्या फुडाऱ्यांक अटक केली आनी हेर वावुरप्यांक आझाद मैदानावेल्यान धांवडावन घातले. गव्हर्नर जो आशिल्लो गव्हर्नर सगळ्यांक म्हणला की बीजेपीचो उल्लेख जो आसा सावंत करप्शनान मुटलेलो आसा म्हूण करप्शन केला म्हूण कोविडा टायमार आमी गोइंग टू आस्क ही इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आन्सर. आपाचो दिल्लीचो आमदार राघव चड्ढानय भ्रष्टाचाराच्या आरोपावेल्यान भाजपा सरकाराचेर फोग काढलो. आयकात ताका. कोविड महामारी के दौर में भी स्कैम पे स्कैम करे जा रहे थे, ऊपर से नीचे तक करप्शन में लिप्त थे. ये बात बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर ने, सिटिंग गवर्नर ने, जो आज भी एक संवैधानिक पोस्ट पे बने हुए हैं, उन्होंने जनता के सामने रखकर ये उजागर किया है. मैं बात कर रहा हूं गवर्नर सत्यपाल मलिक की. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में गोवा की सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, करप्शन कर रही थी. जब ऐसे दौर में जब सरकारों को गरीब की जेब में पैसे डालने चाहिए थे, भूखे के पेट में खाना डालना चाहिए था, जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं आ रही उन्हें ऑक्सीजन पहुंचानी चाहिए थी, उस दौर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करप्शन पे करप्शन कर रहे थे, स्कैंडल पे स्कैंडल कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे थे. आनी आता पळोवया गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान गोंय सरकाराचेर केल्ले आरोप. There are question marks way BJP government in Goa is handling corona. No, you stick by those comments? Yes, I stick. That there was charges of corruption and people were लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया. जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो 3 मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर. And you think there was corruption there also? Of course. There was corruption in the Goa government in the handling of corona. There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन एलिगेशन. देखिए, मेरी दिक्कत यह है कि मैं लोहियाइट हूं, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूं. करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है. जी. हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी,
तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था। तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी। तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास, वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के। हाँ। तो उससे वो फैलता था कोरोना, वेजिटेबल ट्रक्स। तो मैंने कहा भाई इसको भी सॉरी, बंद- माइनिंग के हाँ, मैं कहा इनको बंद कर दो। वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया। फिर विरोधी पक्ष काँग्रेसीने भ्रष्टाचाराच्या आरोपावेल्यान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिवचो, सरकार बरखास्त करचे काँग्रेसीन मागला. बीजेपी गव्हर्मेंट आसा तो करप्ट गव्हर्मेंट म्हणून, कित्याक काल येदो व्हडलो खुलासा केलो. खुलासा करपी कोण? तेंचोच आदलो आमचो गोंयचो गव्हर्नर, आनी आतां तो सध्या आमचो दुसऱ्या स्टेटीचो गव्हर्नर आसा. तेणेन काल एक आमच्या इंडियेचे एक व्हडल्या चॅनलाक इंटरव्यू दितना ताणें सांगलें की बाबा हो जो गोंयचो गव्हर्मेंट आसा तो एक करप्ट गव्हर्मेंट आसा. आनी स्पेशली ताणें मेन्शन केलें हो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तो करप्ट चीफ मिनिस्टर म्हणून, आनी तेजे जे मंत्रिमंडळान बाकीचे मिनिस्टर आसात ते सुद्दां करप्ट आसा म्हणून. सो जेन्ना एक गव्हर्नर येदो व्हडलो एलिगेशन करता गव्हर्मेंटाचेर, जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाक कसलोच अधिकार ना. ह्या गव्हर्मेंटाक कसलोच अधिकार ना. ह्या गव्हर्मेंट तेंच्यांनी सगळ्यांनी रिजायन जावपाचो गरज आसा, आनी हो गव्हर्मेंट जो बीजेपीचो गव्हर्मेंट तो बरखास्त करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. वेंचणूक लागीं पावता तशी वेगवेगळ्या पावंड्यार वेगवान घडामोडी घडपाक लागल्यात. मुरगांव पालिकेन वास्को पुलिसांचे मजतीन बायना मार्केटांतली 4 दुकानां सील केली. कांय जाणांचो मालय उखल्लो. इतल्या गाड्यांमदल्या 4 गाड्यांचेर कारवाय करपा फाटल्यान राजकीय षडयंत्र आसा अशें म्हणत दुकानदारांनी बोवाळ घातलो. पसरकारांचे म्हणणे थारावीक गाडेकारांचेरच कारवाय करप हें राजकीय षडयंत्र. जाल्यार पालिका म्हणटा तांणी गाड्या खातीर लायसनां घेतिल्लीं पूण तांची दुकानां केलीं, देखून ही कारवाय. पालिकेन माल उखलपाकय सुरवात केल्ली, देखून गाडेकार खुबाळ्ळे. तांणी डेमोलेशन ऑर्डर दाखोवपाक लायली, त्या वेळार मात ते दाखोवपाक शकले नात. मोडप काय सीज करप हाचेरय कोफुसांव जालें. पळयात. अरे सीजिंग आणि डेमोलिशिंग एक मिनिट एक मिनिट तू मोडपा येयला का सीज करपा येयला? सीज कर. तू मोडटलो सर. सीज कित्याक करपा जाय म्हाका एक सांगा. म्हाका तू एक मिनिट तुवें मोडपाचें उलयलें, तेजेर हांवें पॉयंट क्लॅरिफाय केलो. दोनूय उलयनाका रे, कितें एक जाय तें सांग. तुका मोडपाची भीती आहा मरे, मोडपाक हांव दिना. तू सीज करता तो सीज करपाक येयला. तुका जर तर हाजेर कितें फुडलें क्लॅरिफिकेशन जाय, गो टू सीओज ऑफिस. आतां पर्यंत रावलो कित्याक तूं? सकाळच्यान हांव मरे तूं घेना घेवन वच तेंकां. पालिका फाटले कितलेशेच वर्सां सावन तांची पिडणूक करता. नोटीस दिले बगर गाडे मोडपाक येतात आनी हें सगळें थळाव्या मटका किंगाक वाटावपाचें राजकीय फुडाऱ्याचें कारस्थान असोय तांचो आरोप. गाडेकारांनी नेमकें कितें कोफुसांव चल्लां तें गोवा 365च्या कॅमेरे मुखार सांगलें. आयकात तांकां. आमी आतां हांगा 7 वर्सां आसात. 7 वर्सां शॉपात आमच्या नांवार आसा, आमच्या बायले नांवार आसा. म्हणजे सगळे हाऊस टॅक्स भरता. हाऊस टॅक्स म्हणून आसा ते हाऊस टॅक्स आनी सगळे पेपर सगळे आमचे कडेन आसात. आमकां नो नोटीस गेली 3 वर्सां आमकां हॅरेसमेंट करता म्युनिसिपालिटी. 3-4 वर्सां हॅरेसमेंट, मेजरमेंट काडटात, सगळे काडटात आनी वयतात. परत काल येयला कोणाक येयला आनी ती शॉप म्हणटा फाल्यां फुडयतले. कांय नोटीस ना, कांय ना. आज हे डेमोलेशना येयला. हांव कितें म्हणटा की आमचे हितून राजकारणी मेळिल्ले आसात. राजकारणी एक इलिगल धंदो करता, ताका सपोर्ट करता आनी ते मोडपाक सोदता. जो मटका किंग आसा वास्कोचो ताका सपोर्ट करता हे राजकारणी. आनी आमचे जे दुकानान जे तेजे आमच्या फाटल्यान तेजे शॉप आसा, एक ल्हानशें घर आसा, ताका सेव करपाक आमची 4 दुकानां मोडपाक सोदता. कोणूच सांगपाक रेडी ना. कशें पण कळटलें? आतां सडनली येवन तुमी सांगता तो डेमोलिश करता म्हणून हांगा पाडून सगळे दवरतात. तांकां भुरगीं आसा, सगळे तेंचे घराचे लोन आसा, सगळे आसात. कशें जातलें? फक्त सर्टन एका शॉपाक टार्गेट करता अशें म्हणटा तुमी? आमी सांगतात फक्त ही 4 शॉपां आसात न्ही. 2017 चालू आसा सगळे. येता मेजरमेंट काडटा वयता, येता मेजरमेंट काडटा वयता, हाऊस टॅक्स पळयता वयता. नंबर बी दुसरो हाडला न्ही ऑर्डर नंबर. ते नंबर नंबर दुसरे आमचो नंबर दुसरो आहा तेजे. तुजे पेपर खंय आसा? आसा भितर काडटा ते कितें नाकाल्ले. कोण सांगता? तो सांगता म्हणटा फाटलो सांगतात आनी कोण सांगता म्हणटा मिनिस्टर. एक मिनिट सांगता.
आतां कित्याक डिमोलेशन कित्या खातीर येयला काहीच खबर ना आमकां डिमोलेशन कित्याक जाता मिस्टर सेबी आयला आणि मेक इन इंडिया म्हणटात आनी अशें मोडपाक येता खाली करपाक जाय हे कितें इतून 30-40 लाखाचें सामान आसा कोण करतलो सगळे भरपाई नाल दिया सगळी म्युन्सिपालिटीन काडून सगळे पयशे आनी ऑलरेडी म्युन्सिपालिटी दिला ही म्हाका दराक दिला तेंच्यानी करून दिला सगळें ना आमी कितें म्हणटात सगळीच काडप लायनीन सगळें इलिगल आसा हे शॉप चालूच ना सगळें इलिगल आसा चारूच दुकानाचेर एक्शन घेवपाक सांगला तेंच्यांनी कोणी कंप्लेन दिल्या म्हणून आतां 4 दुकानाचेर पळोवपाक गेल्यार ही सगळीच दुकानाचेर कंप्लेन वचपाक जाल्लेली पूण ही मोस्टली कितें राग काडपाक लागून तेंच्यांनी 4 दुकानां सिलेक्ट केला आनी तेजेर कंप्लेन दिल्या आनी कोवीड टायम जाल्ल्या कारणान तेंचे बिजनेस डावन जाल्ले जवळ जवळ 2 वर्सां जाले कांयच बिजनेस नासले तांकां आनी आतां सडनली आतां मातशें कितें तरी सेटअप जाता तेन्ना तेंच्यांनी कितें तरी लिगल मॅटर म्हणून तेंच्यांनी ते डेमोलिशन कितें ऑर्डर काडल्या ती ते दाखयतात ते पूण हांवें तांकां विचारलें फक्त 4च शॉपां कित्याक जाता जाल्यार सगळीच काडपाची तेंचें एक टार्गेट करनाका तुमी मस्तेच कोणाक तरी आनी ती गोवन्साची शॉपां तुमी पयला आसतना करता आनी ती बारीक शॉपां ती ताका व्हडली काय ना कितें एनकरेजमेंट ना मार्केटान अशें ना एनकरेजमेंट खूब जाला पूण थंय कोण एक्शन घेवपाक पळयना कंप्लेन सुद्दां गेल्यार सुद्दां कोण कांय पळयना गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांगेकार खुबाळ्यात क्रशर खणींनी परतून ब्लास्टिंगां जावपाक लागल्यात. सांगेकाराच्या घराक हादरे बसपाक लागल्यात. बंद करा म्हूण सांगिल्ल्यो खणी परतून कश्यो सुरू जाल्यो अशें विचारत थळावे कलेक्टराक वचून मेळ्ळे. ब्लास्टिंगाचें काम बेगोबेग बंद करात सांगेकारांनी सांगलां. हाचे आदी लोकांनी कागाळी केल्या उपरांत पुलिसांचे मजतीन सरकारी अधिकाऱ्यांनी क्रशर खणी वयली ब्लास्टिंगां बंद केल्ली. पूण खंयच्याच सरकारी कार्यालयांतल्यान परवानगी घेतले बगर त्यो परतून सुरू केल्यात. देखून घरांक धोको निर्माण जाला थळावे सांगतात. लोकांनी कलेक्टरा बरोबर पुलिशेंत वचून कागाळ नोंदयली. पळयात. पयलीं आमी फोंडे ते गेले तेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक गेले. डायरेक्टर येयल्ले सगळे ते गव्हर्मेंट सर्वंट येयल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलां सगल्यो कोवरी बंद करची म्हणून थांबोवची म्हणून सांगलें. आनी इन्स्पेक्शन जातरी तुमगेले कोवऱ्यो चालू करची म्हणून म्हळ्यार अशें चालू त्यो कोत्तल्यो जातल्यो काय तें खबर ना. ते तुमगे सगळे सर्वे बी सारके करपा जाय सगळे सांगलेलें पयलीं. आनी ते हें करून सगळे डायरेक्टर येयले तेन्ना तेणी सांगलेलें बाबा ह्यो कोवऱ्यो तुमगे सारकी नाय. आनी ती आतां तेणी कोणाचें परमिशन नासतना जावं गव्हर्मेंटाचें परमिशन नासतना कलेक्टराचें परमिशन नासतना जावं मामलेदाराचें परमिशन नासतना जावं मायन डायरेक्टराचें परमिशन नासतना तेणें कोवरी चालू केली. तेणें चालू केले ते आमकां कोवऱ्यो नाकाय. कलेक्टरान सांगलें आनी पयलीं बी सांगलोलें आमकां कोवऱ्यो त्यो केन्ना नाका टायमशी बंद. 5 कोवऱ्यो आय 5 कोवऱ्यो लागून आनी कितें जाता ब्लास्टिंग जाता व्हडली ब्लास्टिंग जाता. ब्लास्टिंग जावन कितें जाता ब्लास्टिंग जाता. आमी घर सगळीं हालताय सगळ्यांनी. हिंदू एक वाडा आहा तेंगे हालताय. आमगे आनी उड्डामोड्डी आहा तेंगे वाडे हालता सगलो. आमगे वाड्यार देवळा म्हूण आहा ते हालता सगळे. पुलिसां कडेन कागाळ दिवपाक गेले तेन्ना तांणी बरी वागणूक दिली ना. वयल्यान लोकांक किकोत केले खंय. थळाव्यांक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना पुलिसांनी आनी सरकारान मजत करपाक जाय. आमकां संघर्श नाका, शांतिकायेन प्रश्न सोडोवपाक जाय. थळावो समाज वावुरपी डायगोन सांगलें. आयकात. आमकां सरकारान सांगपाक जाय बाबा पुलिशेन सांगपाक जाय आमी राष्ट्राक कितें करपाचें. झगडी करपाच्यो काय कितें मारामारी करपाची हें आमकां नाका. ह्यो झगडी करपाक मारामारी करपाक आमकां नाका. फक्त आमकां शांती जाय. फक्त शांती. आमच्या गांवाक शांती जाय कळ्ळें न्हू. आनी आमच्या गांवचो लोक एकठांय जाता फक्त हुंच्याच उपकार आपयल्यार एकठांय जाता. आनी ह्या गांवच्या लोकांक कोणाकूच नाकाय. आख्खो गांवचो उजेडो लोक आसा त्या गांवच्या लोकांक कोणाकूच कोवरी नाकाय. सांगे मतदारसंघाच्या उगी पंचायती क्षेत्रांत ज्यो खाणी आशिल्ल्यो ज्यो स्टोन क्रशराक यूज करता त्यो स्टोनाच्यो खाणीक बेकायदेशीर आसा म्हणून काही लोकांनी आंदोलन केलें आनी त्यो खाणी मायन्स डिपार्टमेंट आनी डेप्युटी कलेक्टरान विजीट करून आनी ते लोकांच्या घराक भेगा पडटल्यो क्रॅक्स पडटले अशें म्हणून लोकांनी इन्स्पेक्शन केलें मायन्स डिपार्टमेंट आनी त्यो तात्पुरते बंद केल्ल्यो. जो पर्यंत रिपोर्ट येना तो पर्यंत चालू दवरपाची न्ही अशें ताणें तेच्या वॉर्निंग दिली. पूण अकस्मात काल खाणी चालू आसा ते खातीर एक 50-100 लोकांनी सुमार डेप्युटी कलेक्टर सांग्यार ताका भेट दिली आनी ताणें सांगलें की खाणी चालू आसा बेकायदेशीर म्हणून चालू आसा त्यो ताबडतोब बंद करच्यो.
त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्शन दिलें PI सांगीक आनी त्यो ताबडतोब बंद करपा लायल्यो. लोकांची एक मागणी आसा की त्यो खाणी ताबडतोब बंद करच्यो, कित्याक ते खाणी लागून लोकांचे अनेक जी घरां आसा, 500 सुमार घरां आसा ते लोक म्हणटा, आनी ती घरां बेगा पडटा, म्हळ्यार क्रॅक्स पडटा. आनी येता त्या काळाक कळटलें की खाणी बंद जाता काय लोकांक वटेन जाता काय खाणेकारां वटेन जाता. रिजल्ट कितें जाता तो. खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाच्या प्रकाराक लागून रेंट कॅब धंद्याचेर हावळ आयला. पुलिशेन ह्यो गाडयो धरून बेकायदेशीर वेवसाय करपे आड खर कारवाय करची उत्तर गोंय रेंट कॅब संघटनेन मागला. कोरोनाक लागून पर्यटकय उणे जाल्यात, तेका लागून रेंट कॅबवाल्यांक अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा. आतां कांय जाणांनी तेंच्यो गाडयो भाड्यान दिवपाक सुरवात केल्ल्यान रेंट कॅबवाल्यांक त्रास जावपाक लागला. खाजगी कारी आनी दुचाकी नंबर प्लेटी बदलून भाड्याक दिवपाचे प्रकार वाडल्यात. देखून पुलिसांनी ह्या गाडयांचे डॉक्युमेंट तपासून संबंधितांचेर खर कारवाय करची अशें मागत कळंगूट ट्रॅफिक PIक निवेदन भेटयलें. लॉकडावनान आमकां पयलेच खूब त्रास जाल्ल्या आनी आतां खूब भुरग्यांनी प्रायवेट आनीक गाडयो आतां हाडल्या, कित्याक ट्रॅफिक सेवान 1 वर्स जालें म्हाका दिसता पुलीस बी कांय एक्शनूच घेयना जाले, RTO जावं पुलीस. म्हणून आतां भुरगे थोड्यो हाडल्यो गाडयो प्रायवेट चलताल्यो, आतां एक्शन कोण घेयना, कोणाक काय हें करिना, पुलीस आतां कांय इशू करिना, कांयच धरिना. गाडयो आतां वाडोवंक लागल्यो, कोण कांय प्रॉब्लम करिना म्हणून. आतां भुरग्यांनी अशें जाल्या की GP खूब येयल्यो आतां प्रायवेट. आनी आतां आमी शोरुमानूय गेले आनी थंयसर चॅक केले आनीक गाडयो 70 गाडयो प्रायवेट बुकींग जाल्ले आहा शोरुमान GPत सारी. म्हाका दिसता त्यो 70रांतल्यो म्हाका दिसता 50 गाडयो त्यो प्रायवेट आसतल्यो परत्यो, आनी इतल्यो आनीक गाडयो प्रायवेट येवपाच्यो आहा. त्या खातीर आमी ट्रॅफिक सेलाक सांगपाक गेले साहेबाक आतां इतले बेगीन एक्शन चालू करपाची. आमी हेल्प करतले तांकां, कित्याक आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमी ते फाटल्या दिसांनी गेले, साहेबान सांगलेले स्टाफ कमी आहा म्हणून. आनी तेन्ना आमी साहेबाक सांगलेले स्टाफ कमी आहा, तुमचो एक स्टाफ धाडा, आमचे 4 भुरगे रावता तुमकां हेल्प करपाक, तुमी फक्त रेजिस्टर करपाचें आमी धरून दिता म्हणून सांगलेलें. अशें हेंचेसून तरी स्टाफ कमी आहा जाल्यार आमी हेल्प करपाक रेडी आहा तांकां. ट्रॅफिक सेलाक, कालांगूट पुलीस स्टेशन सगळ्यांक हेल्प, पंचायतीक कोणाक आमी हेल्प करपाक रेडी आहा. टुरिस्ट कोता कोण चलयता पळय तेजे लायसन्स भायले आसता, आडयतात ते. कोण पुलीस येता पळय ते ड्रेस आसता तेंचो ड्रेस कोड सेपरेटूच आसता. लोकल आनी तांकां टुरिस्टांक गोवंक इजी तांकां, आनी कोणूय जावंक शकता. इवन नॉर्मल सुद्दां मनीस टुरिस्टांक आनी लोकलांक पळयल्यार कोण सांगतलो, आयडेंटिफाय करपाची गरजूच ना. आमी एक फर्म डिसिजन घेतला, जो आमचो मेंबर प्रायवेट गाडयो भाड्याक दितलो. आनी पळय खूब जाण आयज काल तूं जाणाय व्हिडिओ रोखडेच काडून धाडटात भुरगे, आनी तो कोण व्हिडिओ आमकां धाडटा पळय तेजें आमी नांव डिस्क्लोज करचें ना, पूण प्रूफ धरतले आमी. तो कोणाचें पळय परमीट आहा आमच्या एसोसिएशनान, ताका आमी सगळीं जर तेजी 4 परमिटां 4 परमिटाक हें करतले. पयलेच रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आहा 4 वर्सां. जेन्ना रेंट कार आमचें जाल्लें तेन्ना आमी रेजोल्युशन पास घेतलेलें. एकदां तुमच्यो आमच्या वांगडा एसोसिएशनान एकदां तुमच्यो रेंट कार जाल्यो, तुवें आनी फुडें हेच्या फुडें प्रायवेट आनीक दिवपाचें ना. हें रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आहा आनी थोड्या भुरग्यां कडच्यान बरोवनूय घेतलेलें आहा. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 26, 29 आनी 30 ऑक्टोबराक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस शिवरो येता. उण्या तापमान 1 डिग्रीन देंवतले जाल्यार 27 आनी 28 तारखेर वातावरण सुकें उरतलें. सकाळ फुडें दावाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामाना विशीं कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.